आज मिटींग आमी दवरलेली तेका आमी म्हणटा एडवोकसी कॅम्प। हो दर वर्साक आमचे एडवोकसी मिटींग जाता। आता एडवोकसी मिटींग म्हणजे कितें, आमी सगळे लायन डिपार्टमेंट आपयता जे रिलेटेड आसता हेल्थाक, म्हणजे जे हेल्था बरोबर काम करूंक शकता हे व्हेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोलान हाडपाक। आता हे व्हेक्टर बॉर्न डिजीज कित्याक लागून जाता, ब्रिडींग जाता, उदक सांठून उरतकच ब्रिडींग जाता आनी ते जळारां तयार जाता आनी तेजे कडल्यान हे दुयेंस पसरता। आता मेन ट्रिटमेंट पार्ट आमी पळयतात, पूण हे दुयेंसां ती स्प्रेड जायना जावपा लागून जळारांचेर कंट्रोल दवरपाक जाय। आता जळारांचेर कंट्रोल दवरपाक आमकां जायते जाणांचो आदार लागता, लायक म्युनिसिपॅलिटी, मागीर कलेक्टोरेट, मामलादार, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी मागीर तशें आमकां ते कन्स्ट्रक्शन सायटीन जे मनीस आहा तेय लागता। सो हितूंतले एक दोन करून सगळे आयिल्ले, जायते जाण कॉन्ट्रॅक्टरूय आयिल्ले कन्स्ट्रक्शन सायटी वयली। सो आमी तांकां सांगलां की तुमचे सायटीन तुमचे इन्स्टिट्यूशन कन्स्ट्रक्शन सायटा त्या जाग्यांचेर तुमी जबाबदारी घेवची आनी एक्युमुलेशन ऑफ वॉटर जावना जावपाक उपाय घेवचे आनी ब्रिडींग हे जायना जावपाक मातशें ते उपाय घेवचे म्हणून। सो तेणी सगळ्यांनी तें हें केलां, बरें आयकून गेल्या ते। सो आयज आमचे मामलेदारांतली मॅडम येयल्ली, WRDचो येयल्लो, KTCतले येयल्ले, कॉन्ट्रॅक्टर आयिल्ले आनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांतले एक रेप्रेझेंटेटीव आयिल्लो। सो आमी सगळ्यांक तांकां सांगलां की आमी सगळे मेळून काम करया ब्रिडींग कंट्रोल करपाक, हेजे वयल्यान डिजीजीस कंट्रोल जातले। कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर जायते जाण हे आसतात, वर्कर्स असतात, तेंची तपासणी बी जाता, तुम्ही करतात नाल्यार ते करतात? कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर जे मनीस आसता पळय तेंचे आमी डेली थंय आमचे फील्ड वर्कर विजीट करता। तशेंच जेन्ना आमकां कळ्ळें, कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान, तेका आमी आयजू इन्स्ट्रक्शन दिलां, जेन्ना नवो मनीस कोणी येता ताबडतोब आमकां ताणें सांगपाचें म्हणून सांगलां, म्हणजे सेम डे। आनी मागीर आमचो फील्ड वर्कर वता आनी तेची स्लायड काडटा आनी ती हाडून हांगा आमच्या लॅबान तपासता आनी ते कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी ताका ट्रिटमेंट दितात। चडशे ते नॅगेटीव आसता, पूण एक रूल आसा एक्टा प्रमाणे की तेणें आमकां रोखडें सांगचें आनी ते सांगताय बी। आनी आमी आमचे फील्ड वर्कर रुटीनली एवरी वॉर्ड ऑफ मारगांव, एवरी कन्स्ट्रक्शन रेग्युलरली रुटीनली विजीट करता।